बुधवारा शिवोलच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे नवे इमारतीचे भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन उक्तावण केले। शिवोलची आमदार डिलायला लोबो, दयानंद मांद्रेकार, सरपंच आणि हेर वांगडी हजर असले। बरेच तेंपासावन हो प्रकल्प हुमकळत आशिल्लो। सुमार 7 कोटी खर्च करून ही इमारत पुराय केल्या। येता ते 3 महिन्या भितर शिवोलच्या भलायकी केंद्रात मुळावी सुविधा पावोवपाचे आश्वासन मंत्री राणेन दिले। पळयात पुरा बातमी। एक म्हणजे आरोग्य सेवाचे गोंय राज्यांना आम्ही ताका एक वेगळ्या तरेचे परिवर्तन करपाक म्हणून आम्ही फुडें सरले। कालूच तुम्ही पळयले आसतले की माझे फेसबुकाचेर आणि आमच्या सगळ्या सोशल मिडियाचेर आमी कितें पावलां आमी घेतलेली आसा। आमी पावलां कित्याक घेता? आयज दुयेंस इतले वाडपाक लागल्या म्हणून आयज आमकां दिसता की आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी तिका जे आयज पयलीं भाशण फुडें व्हरपाचे पयलीं तुवें मॅडमान मागला की प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे अपग्रेड करपाक जाय टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हे फुडले 4-5 दिसां भितर फायल मुवमेंट जावन तो आमी डेजिग्नेशन हांव कम्युनिटी प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे सगळे गोष्टी जे आमी करता हे पयलींच्यो गोश्ट्यो। हे 20-20 वर्सां पयलींचे जेन्ना आमी जर पळयले की आयज शिवोली इतली वाडल्या, मतदारसंघ इतलो वाडला आनी त्याच बरोबर आमी सालिगांव बी करता, त्याच बरोबर आमी बाकीचे कडेन आमी वेगळे तरेन पावलां घेवपाचो आमचो प्रयत्न। पूण आयज तुमी पळयल्यात हांव आरोग्य खातें सदां मागता हे न्हू की कोण म्हाका दिता म्हणून, हांव मागून घेवपी मनीस आनी मागता कित्याक इतल्याच खातीर की म्हाका तें डिपार्टमेंट आवडटा, इतल्याच खातीर की लोकांची सेवा करपाक एक संदी गावता, लोकां मदीं वचपाक एक संदी गावता। आरोग्य खातें म्हणजे एक वेगळ्या तरेचें काम आसता। डायबिटीज आमी एक राज्य आहा जे आमी फ्री इन्सुलीन दिता, इन्सुलीन घेवपाक म्हणून न्हू, तेजेर लक्ष दिवन आमी वेगळ्या तरेन तें कमी कशें करपाचें इंटेक खरेंच जिवाक चड खोशी भोगता। म्हाका उगडास येता जेन्ना आमी इलेक्शनाक घरांनी भोंवतालीं आनी आमी जेन्ना ह्या वाड्यान हांगा पावलीं एन आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाब विलियम हांगासरलो वॉर्ड मेंबर हांगा पावले तेन्ना म्हटलें अरे बाबा बिल्डींग आहा कित्याक इनॉग्रेट जायना रे? बिकॉज दीस थिंग्स रोड, water, health, these are basic needs. So building ready up, but some finishing touches were required. आणि त्या फिनिशिंग टचेस दिवन ह्या आमच्या हातीन आणि आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या हातीन आसले ते नशीब आसूंक जाय। वो आतां प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणून पुरो फावना एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर म्हणून आमकां तुमी करून दिवचो म्हणून आमचे रिक्वेस्ट सर, सो दॅट यू नो हांगा ट्युरिस्ट कितलेच येतात, एक्सिडंट जातात पयलीं हांगा पावतात हांगा साकून बिकॉज देर आर मे बी बेजीक ना ट्रॉमा केअर ना, इमर्जन्सी रूम ना म्हणून आमकां मागीर आजिलोन धाडूंक जाता। मागीर आजिलोन जातून ते गोवा मेडिकल I mean बांबोले वयतात। By that time so much of time is wasted and that precious life of that human being। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि सानिका नागवेकर।